नमस्कार आणि योकार हा महिमा तुमचे स्वागत करता आमच्या आयज नव्या कार्यावळीन ज्याचे नाव आसा बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। आयच्या ह्या कार्यावळीन आमच्या वांगडा आसा मिस्टर प्रसाद परब ऑल द वे फ्रॉम मोपा, ऑल्सो नोन एज मिस्टर पीपी। प्रसाद परब एक एक्टर, डायरेक्टर एंड ऑल्सो ही ओन्स अ प्रोडक्शन हाऊस। योकार प्रसाद तुका। सो म्हाका दिसता आमी स्टार्टिंगच्यान सुरवात केल्ली बरी कशी दिसता। तुवें कितें चिंतलें की लायक यू नो टू गेट इन टू दीस फील्ड लायक कंटेंट क्रिएशन बेसिकली? ओके, सगळ्यांत पयलीं तुमकां थँक्यू म्हणटा गोंयकार पण न्यूज चॅनलाक हांव थँक्यू म्हणटा की म्हाका हांगासर इनवायट केलो तुमी। आनी कंटेंट क्रिएशन हांवें स्टार्ट केल्लें अरावंड 2022 हांव पयलीं थिएटर्स करतालो, नाटकां करतालो, तितूनच आसलो पयलींच्यानूच। आनी मागीर एक कितें डिफरंट कितें तरी स्टार्ट करुया म्हटलें। मागीर 21-22 लॉकडावनान सगळे रिल्स बीन सगळे स्टार्ट जाले की अशें दिसपाक लागलें की हांव कित्याक करूं शकना, की तेन्ना कितें नॉलेजूय ना की कितें हांव करपाक जाय और कितें कशें जातलें। तेन्ना अरावंड म्हाका आतां डेटूय याद आसा की 22 ऑगस्ट 2022 हांवें स्टार्ट केल्लें कंटेंट। कितें तरी पंचायत इलेक्शन आसलें ते रिलेटेड हांवें कितें तरी कंटेंट केल्लो आनी खबर ना कशें एडिट करप हें खबर नासलें, कशें शूट करप हें खबर नासलें। मागीर स्टार्ट केलें मागीर एडिक्ट जावपाक लागलो की लायक्स येवपाक लागले तितले। तेन्ना हे ग्रोथूय नासली, अरावंड 300-350 कितें तरी व्ह्यूज, इतल्यानूच खूश की बरो चलता आनी हें तें। आनी मागीर जेन्ना एक टायम असो जावपाक लागलो की 500 जाता लायक्स नाल्यार आनी की वाडपाक लागले, तेन्ना मागीर ओके बाबा मागीर कळपाक लागलें की आतां स्टार्ट करपाचें। आमी मोस्टली तुजे व्हिडिओज पळयला की तू तुजे सगळे घरातली तुजी मेंबर्स आसा यू नो पेरंट्स कशी मातशे फुडें फाटी जाता व्हिडिओजान येवपा, लायक दे आर शाय की कॅमेरार येवपा। तुवें तुजे फॅमिली मेंबर्सांक कशें रेडी केलें? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें म्हाज्या आईक घेतल्या म्हाज्या रिल्सान। म्हाजी काकी आसा, चडशे म्हाजी आईचो रोल करता ती म्हाजी काकी। आनी तेचे पयलीं हांवें आईक ट्राय केली, आईक तितली जमना जालें। मागीर आई लजपाक लागले, मागीर हांवें म्हाज्या काकाक स्टार्ट केलें, मागीर काकीक स्टार्ट केलें। मागीर आमची गांवांतली फ्रेंड्स आसा नाल्यार आमचे गांवांतले कोण म्हाजे क्लासमेट्स नाल्यार आनी कोण तांकां आफोवपाक लागलो। तेन्ना कशें जातालें की कितें तरी कंटेंट हाडपाक जाय, तेजे खातीर मनशां जाय, कोणायकूय घेवन काडप की चल आयज करुया, कितें तरी म्हाका कंटेंट घालपाकूच जाय न्ही। तेन्ना कशें जातलें की तेन्ना आफयतालो तेन्ना येनासलें की तेन्ना स्टार्टूच आसली न्ही। आनी कशें जातालें की हो कितें करता, कितें हेचें जातलें फुडें नाल्यार आनी कितें जातलें। तेन्ना कोण हें नासलें की बाबा बेश्टें टायमपास करपाचें आनी कितें। पूण तेन्ना जें स्टार्ट केलें आनी तेन्नाच्यान जें कन्विन्स करता आनी तेन्ना म्हणून एकूच म्हणटा की ज्या जाग्यार तुजी फॅमिली तुका साथ दिता, तुजे फ्रेंड्स तुका साथ दिता जाल्यार तूं खंयसरूय पावूं शकता। बट तुवें कशें अप्रोच केलें? अप्रोच करपाचें म्हटलें कितें आसा की हांव व्हिडिओ करता और नाटकां करता हें सगळें घरान खबर आसा, गांवान खबर आसा। पूण चल म्हटलें म्हाजें स्टार्टींग हांवें आईक म्हटलें तूं एक डायलॉग म्हटलें। तेन्ना हांव एंगल्स घेयनासलो ना आनी कितें, एकाच जाग्यार कॅमेरा स्टेबल दवरप आनी मागीर कितें तरी म्हणप आनी मागीर तूं आई अशें म्हण। मागीर आई म्हणटाली, मागीर आई लजपाक लागली, आपूण ना म्हणपा लागली। म्हाजी आई महाराष्ट्रांतली, मी ना नाही म्हणपा लागली, तूं जाय तें हें करता आपल्याक लज दिसता म्हणपा लागली। मागीर हांवें काकीक कन्विन्स केली, काकी म्हटलें तूं एक रोल कर म्हटलें, म्हाज्या आईचो रोल तूं कर म्हटलें। ती पयलीं लजपाक लागली, तिकाय मातसो भंय दिसपाक लागलो, कॅमेराच्या फुडें उतराय येयना। तेचे पयलीं ते बिहायंड द कॅमेरा म्हाजे कडेन ती बरी उलयताली। मागीर जेन्ना कॅमेरा स्टार्ट जाल्या उपरांत मागीर एकदां तिणें स्टार्ट केलें ओके म्हणपा लागली, आपूण करता म्हणपा लागली। मागीर ती आतां अजून मेरेन तीच आसा। आनी पयल्या तुवें आमची पेडणेची भाशा म्हणटा ती मातशी डिफरंट जाता, सो तेका तुजो प्रतिसाद कसो आसलो? म्हणल्यार मेन थिंग कशें आसलें खबर आसा की हांव पेडण्याचो, म्हाका म्हाज्या पेडण्याचो भाशेचो अभिमान आसा आनी आसतलोच। कित्याक आमची पेडण्याची भाशा मायभास, कित्याक आमी आमच्या पेडण्याच्याच भाशेक जर लजपाक लागले उलोवपाक जाल्यार फुडें कशें जातलें। म्हणून हांव म्हाज्या सुद्दां व्हिडिओन पेडण्याची भाशा ती एवरी टायम यूज करतात। जरी म्हाजे फ्रेंड्साची म्हाजो आमचो ग्रूप आसा पळय व्हिडिओज करता, फोंड्याचो आसा, भितर खुबशे कडले आमचे हें आसा। पूण कशें जाता की तांकांय खबर आसा की म्हाका म्हाज्या पेडण्याच्या भाशेचो अभिमान आसा आनी हांव एवरी टायम कितें करता की म्हाज्या पेडण्याची म्हाजो कसलोय रोल आसलो तरी हांव म्हाज्या पेडण्याची भाशा आसाच। जर म्हाका कितें तरी डिफरंट वेन करपाचो आसा जाल्यार हांव नॉर्मल कोंकणीन उलयता, नाजाल्यार आमची पेडण्याची भाशा। कित्याक ज्या भाशेक जर तूं लजपाक लागलो, आतां कितें आसा खबर की आमचे जे भुरगे आसा नाल्यार आनी कितें आसा ती पेडण्याची भाशा उलोवपाक लजता।
कित्याक आसता की आमी कितें तरी म्हटलें जाल्यार दुसरो अपोजीट मनीस आसता की तो रिपीट करता तो शब्द. हांवें जर म्हटलें की मी बघूंक ना मरे तुजी व्हिडिओ, जाल्यार मी बघूंक ना हो तुजो दुसरो मनीस तुजो शब्द रिपीट करता. कित्याक रिपीट करता? तो तुज्या भाशेची फकाणां मारता. तीच माझ्या वांगडा जेन्ना हांवें कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंक नासलें, माझे भायर जो फ्रेंड्स आसा माझ्या भाशेची फकाणां मारप. आणि तीच भाशेची आतां म्हाका म्हणून सांगता की तुजी पेडण्याची भाशा बेस्ट. आमकां तुजे व्हिडिओज जे तूं धाकट्या भुरग्याचो कॅरेक्टर करता, दॅट फिल्टर धाकट्या भुरग्याचो, ते तुवें कशें चिंतलें? लायक त्या कॅरेक्टरान आय थिंक तुवें तितूनच स्टार्ट केल्लें दिसता न्हू? सो कशें कितें स्टार्ट केलें तुवें? ओके, धाकट्या भुरग्याचो फिल्टर म्हटल्यार म्हाजो बाबू कॅरेक्टर. हय, बाबू कॅरेक्टर आसा पळय तो कसो आसा की तेतूनसूनच हांवें म्हाजी स्टार्ट म्हटल्यार कशें जाल्लें की स्टार्टींग नॉर्मल हांवें स्टार्ट केल्लें की नॉर्मल व्हिडियोज. मागीर अशें कितें पयलींच्यानूच थिएटराचो किडो आसा, कितें तरी करपाचें हेत आसा. बाबू कॅरेक्टर म्हटल्यार म्हाका आवाज चेंज करपाक लायक, आनी हांव आवाज चेंज करता. जेन्ना हांवें बाबू कॅरेक्टर चिंतलो की तेन्ना स्नॅपचॅट हे तेन्ना एक न्यूशें येयल्लें आनी तेतूंतल्यान तो म्हाका फिल्टर मेळलो आनी हांवें चिंतलेलें की ओके अशें कितें तरी करया की पळोवया. स्टार्टींग जेन्ना तो हांवें बाबू कॅरेक्टर डेवलप करपाक लागलो की तेचो आवाज चेंज केलो आनी ज्या वेळेन तेचो बाबू हो कॅरेक्टर कसो आसा की तो उलयतना फाटीं फुडें पळयना. तो मागीर कितेंय उलयता. बापायक कितें उलयतलो, आवयक कितें उलयतलो, तुज्या फ्रेंड्साक कितें, तेजे जर गर्लफ्रेंड आसा तेका तो कितें म्हणटलो. पूण तो कसो आसलो की फ्रीली उलोवप. आनी आतां सद्या तूं जर पळोवपाक गेलें न्ही जाल्यार तो बाबू एक खंय तरी असो शेणलोलो आसा की बाबू कॅरेक्टरूच हाडिना. म्हणजे बाबूची स्टार्ट जाल्ली नॉर्मलूच वेन की चल कितें तरी ट्राय करया म्हणून एक बाबूचो व्हिडिओ घातलो. तेन्ना जर तुवें तो व्हिडिओ पळयलो जाल्यार हांव ते टोपी घालिनासलो. बेश्टो आसलो तेन्ना दाडीचे हे दिसताले की बाबा अशें आसा. मागीर हांवें तेतून हें केलें की बाबा टोपी घालया, कित्याक टोपी घातली जाल्यार म्हाजी दाडी बियर्ड तितली दिसची ना न्ही. मागीर तो हांवें बियर्ड घालून ट्राय केलो जाल्यार तो तसो बियर्ड घालून तो आनीक लोकां मेरेन बरो पावपाक लागलो. मागीर कशें जावपाक लागलें की सद्या हांव खरें तुमकां सांगपाक गेलें न्ही की तो बाबूचो कॅरेक्टर कमी कित्याक जालो की तो बाबूचो कॅरेक्टर असो आसा की तोंडाक येत ते उलयता कॅरेक्टर तो. मागीर अशें म्हाका लोकांचे म्हणजे म्हाजे व्ह्युअर्स आसा तेंचे म्हाका मेसेज येवपाक लागली की बाबूचो जो कॅरेक्टर एक रॉंग काय उलयना तो, पूण उलयता आसतना डबल मिनिंगान वचपाक लागलो बाबू कॅरेक्टर. मागीर तो म्हाका लोकां कडल्यान मेसेज येवपाक लागले की आमचे भुरगे पळयता तुजे म्हाजे तो गाळी बीन तसलें कांयच ना, वल्गर शब्द यूज करप ना, फक्त कितें तो मिनींग तेचो डबल मिनिंगान वचपाक लागलो. मागीर तो म्हाका मेसेज येवपाक लागले की आमचे घरांतले हे पळयता ते पळयता. मागीर हांवेंनूच चिंतलें की अरे भुरग्यांक असलें कितें दाखोवप हें रॉंग जातलें. मागीर हांवूच कितें तरी लोक आमचे कडल्यान कितें तरी शिकपाक ट्राय करता आनी आमीच ते रॉंग वेन दाखोवप हें रॉंग जातलें. म्हणून तो हांवें सद्या कमी आसा, पूण कशें आसा की जेन्युअन कॉमेडी हांव ट्राय करता एवरी डे. आतां पळय पियर प्रेशर आसा पळय तो वाडटा जेन्ना तूं आनी खंयच्या क्रिएटर्स कोण आसता तेंच्या वांगडा मेळटा, यू नो फॉलोवर्स कंपेर करता, आपले इतले व्ह्यूज गेले रे, आपले तितले व्ह्यूज गेले रे. बट डज रियली लायक द व्ह्यूज मॅटर इन दीस कंटेंट क्रिएशन? पळय कशें आसा खबर आसा की म्हाका आतां 3-3.5 वर्सां 4 वर्सां जायत गेले. हांवें न्ही खरें सांगपाचें म्हटल्यार हांवें केन्नाच चिंतूंक ना की म्हाका इतले व्ह्यूज जाय, बाबा इतले म्हाका फॉलोवर्स जाय. हांवें आतां 3-3.5 वर्सां म्हटल्यार म्हाका कितलीशींच वर्सां जालीं की लोकांचें न्ही कशें आसता की लोकांनी आतां कोण न्यूली क्रिएटर आसा तेंचे रोखडेच फॉलोवर वाडटा. कशें आसता की नशिबाचे थोडे खेळ आसता की तुजे व्ह्यूज वाडटले ओर ना आसता अशें आसता. कित्याक हांवें आतां आजून मेरेन हांवें कॉन्टेंट क्रिएशन केन्नाच हांवें हें चिंतूंक ना की म्हाका व्ह्यूजूच जाय, नाजाल्यार व्ह्यूज म्हाका जर हांवें हें चिंतलेलें न्ही की म्हाका व्ह्यूजूच जाय, म्हाका म्हाजे फॉलोवर्सूच वाडपाचे जाल्यार हांव वल्गर शब्द यूज करून कॉन्टेंट करतलो आसलो, म्हाका प्रॉब्लम नासलो. कित्याक म्हाका व्ह्यूज मेळटा न्ही. तुजो जितलो तूं वल्गर शब्द यूज करता जितलो तुजो कॉन्टेंट आनी लोकां मेरेन पावता, भुरग्यान भुरगो शेअर करता. म्हाका जर हेच जाय आसलें की म्हाका फॉलोवर्सूच जाय आसले, म्हाका हेच जाय आसलें जाल्यार हांव वल्गर शब्द यूज करतलो आसलो, हांव जेन्युअन कॉमेडी करचो नासलो न्ही. पळय कशें आसा तूं जर लोकां मेरेन कितें तरी बरें पावयता जाल्यार तुका व्ह्यूसांची गरज ना, तुका शेअर्सांची कांयच गरज ना. कित्याक जितले तूं बरें कॉन्टेंट पावयता आनी तितले तुजी फॉलोवींग वाडटा पळय आनी तुका लोक भायर आसता तेन्ना तुका बरे हितून जेन्ना विचारपाक लागता की तुजें कॉन्टेंट वालोर आसा, तेंच खंय तरी सॅटिस्फॅक्शन बेस्ट. आतां तुवें पयल्याच आसतलें की एवरी ऑल्टरनेट डे एक न्यू इन्फ्लुएन्सर येता. सो तुजे कितें थॉट्स आसा त्या न्यू इन्फ्लुएन्सराचेर?
ओके, न्यू इन्फ्लुएन्सर आमकां येता म्हटल्यार कशें जाता की न्यू कोण इन्फ्लुएन्सर जालो जाल्यार तो मेसेज करता की सर आमकां भाई आमकां एक शाउट आउट दिवपाचो तुमी नाल्यार हें करपाचें. ताका प्रॉब्लम ना दिवपाक शाउट आउट, कित्याक आमकां तेन्ना कोणी दिवंक नासलो नाल्यार आमी केन्ना कोणाक सांगूंक ना आनी हें. पूण कशें आसा की तूं एक व्हिडिओ घालतलो, 2 व्हिडिओ घालतलो, 3 व्हिडिओ घालतलो, तुजो चलोंक ना व्हिडिओ. मागीर कशें जाता तुजो मॉरल डावन जाता की तुजो व्हिडिओ घातलो तुवें चलोंक ना. आनी पळय मेंटलिटी कशी दवरप की आपूण कितलेंय घातलें चलोंक ना तरी आपूण कंटिन्यू स्टार्ट रावतलो. आतां तुजो न्यू आसा तुजो पळय कशें आसता कॉन्टेंट क्रिएशन आनी तूं जर इन्स्टा फेसबूक कितेंय धर, जर तुवें तुजी फेस व्हॅल्यू ही इम्पॉर्टंट. तूं जितलो मनशां ज्या मेरेन दिसतलो तुजें जर आतां म्हाजी कितें आसा की 2 दिसांनी व्हिडिओ म्हाजो येवपाकूच जाय. 2 दिसांनी नाल्यार विकाक म्हाजे 2 व्हिडिओ तरी आसाच. हय आसपाकूच जाय. आनी मेन कशें आसता की तुजो जो फेस आसा पळय तो लोकां मेरेन कॅच जावपाक जाय. बाबा हो बरो व्हिडिओ करता नाजाल्यार हेच्या व्हिडिओंतल्यान कितें तरी शिकपाक मेळटा. नाल्यार तूं एवरी टायम जर वल्गर शब्द यूज करपाक लागलो न्यू कॉन्टेंट क्रिएशनान आमचे जे आतांचे भुरगे येता पळय ते कितें करता की तांकां कितें दिसता की कॉन्टेंट म्हटल्यार कितें तरी वल्गर शब्द घातलो आनी वल्गर कितें तरी उलयलो जाल्यारूच तो तुजो व्हिडिओ फेमस जातलो. एग्जाम्पल म्हाजेच व्हिडिओ जर म्हाज्या व्हिडिओन केन्ना वल्गर शब्द मेळचो ना. स्टार्टींग कशें जालें की म्हाकाय कितें तरी न्यू आसलें म्हाकाय ते एक शब्द कितें तरी हाडपाचो पडटालो कित्याक कळनासलें न्हू तेन्ना कितें बाबा करपाक जाय. आनी जेन्नाच्यान मागीर कळपाक लागलें की वल्गर शब्द हो बनच, कित्याक वल्गर शब्दानूच तुजें कॉन्टेंट चलता अशें ना. जेन्युइन कॉमेडी करप, जितलो तूं जेन्युइन कॉमेडी करतलो तितलो तुज्या लोकां मेरेन तुज्या मायंडान लोकांच्या काळजान भरतलो. तूं एक एक्टर म्हणून जेन्युइन कॉमेडी तूं एवरी टायम जर वल्गर शब्द घालपाक लागलो तुजे 8 दीस लोक पळयतले, म्हयनोभर लोक पळयतले, तुजो फॉलोवर्सूय चड जातले. पूण एक टायमा खातीर मरे तूं खंय तरी शेणपाक लागता लोकांच्या मायंडांतल्यान लोकांच्या हितूंतल्यान. कित्याक क्रिएटिविटी कितें तरी जायच पडटा एक न्यू कॉन्टेंट क्रिएटर आसा. नाल्यार तूं जर एकूच वेन सगळें धरपाक लागलो आनी मेन जेन्युइन तूं कंटिन्यू घालपाक जाय. तुवें जर मदींच सोडलें बाबा तुजे व्हिडिओ चलना ना तूं शेणलो. आतां तुका सामको इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हणजे ट्रोल्स. हय तुजे ट्रोल्स तूं कसो हँडल करता? यू नो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इज नॉट अ इजी जॉब बिकॉज तुका खूब क्रिटिसिजम नाका आसतलें फेस करचें पडटा. सो तूं कशें कितें तुवें सगळें फेस केलें? हांव न्ही खरें सांगपाचें म्हटल्यार हांव ट्रोल केन्ना चड जावंक ना. फक्त कशें आसा की एक जळप आसता पळय जळप, हांव एक खंय तरी वयर सरता नाल्यार हांव आनी इतलें हांवें खूब फेस केलां. पळय म्हाजे जेन्युइन जे फ्रेंड्स आसले नाल्यार आनी कोण ते उलोवपाचे कमी जाले कित्याक म्हाजी खंय तरी भायर हें जाता. अरे पूण ती गजाल करपा खातीर हांवें मेहनतूय तितलीच घेतल्या न्ही. बाबा कोणी तरी अशें दिवंक ना हाडून की आयज तुजें जालें आनी तूं फेमस जालो अशें ना न्ही. तितली मेहनत घेवची लागता नाल्यार आनी कितें ते वेन तुजें सगळें चलपाक जाय न्ही. तूं जळपाक लागलो कित्याक की हांव खंय तरी 4 चौगांत म्हाका लोक वळखपाक लागले नाजाल्यार लोक तुका खंय तरी मेळटा थंय रावन तुज्या वांगडा फोटो घेवपाक लागले. ही गजाल कशी, ही गजाल मागीरची. तो तूं घडपा खातीर ते तितलो मेहनतूय करची पडटा न्ही. म्हाका ट्रोल म्हटल्यार तितलें केन्नाच जावंक ना कित्याक म्हाजें कॉन्टेंट इतलें वल्गरूय जायना आनी हांव वल्गर केन्ना करिना. पूण कशें आसता की हांव कॉन्टेंट क्रिएटर जालो तरी म्हाजे कडेन एक नाल्यार 2दा म्हाजे कडेन ट्रोलिंग जालें. म्हाजे अपोजिटूय व्हिडिओ काडलो लोकांनी की अशें अशें तूं करता हें करता तें करता. आतां तो टॉपीक काडिना हांव, तो जावन गेलो टॉपीक. मागीर ट्रोल असो जावंक ना. पूण आमी कॉन्टेंट क्रिएटर आसा पळय आमच्या मायंडान हें नासता की आमकां कोणाच्या धर्मा बद्दल उलोवपाक जाय नाल्यार आमी हें चिंतून केन्नाच करिना. जर म्हाका खबर आसा न्ही की हांव कितें करता तें रॉंग आसा जाल्यार हांव तो व्हिडिओच घालचो ना. मागीर ट्रोल जावपाचेच ना न्ही. म्हाज्या मायंडान जरूच हें ना की म्हाका ते रॉंग वेन ताका सांगपाचें ना नाल्यार रॉंग वेन म्हाका तें घडोवपाचें ना जाल्यार हांव तो व्हिडिओ घालचो ना न्ही. जर घालतलो न्ही तो व्हिडिओ म्हाज्या मायंडान जर कांयच ना रॉंग जाल्यार हांव व्हिडिओ घालतलो. मागीर जर तुका ते रॉंग म्हटल्यार लोक रॉंग वेन घेता तो व्हिडिओ तेन्ना मागीर ट्रोलिंग जाता हें जाता तें जाता. पूण म्हाज्या लायफान तितलें ट्रोलिंग जावंक ना आनी फुडें जावचें ना. कित्याक म्हणटा की म्हाजे जेन्युइन व्हिडिओज आसता म्हाजे व्हडले हांव घेवन बसना कोणाचे आनी हें जळपाचें आहा तें जळोन वयतलें. म्हाका सांग जेन्ना आतां तूं आतां म्हणटा पळय फेमस जालो तूं आतां लोक तुका वळखता तुज्या वांगडा फोटो काडटा तुजें कशें लायक हाव डू यू फील इन लायक यू नो? पळय फेमस म्हटल्यार कितें की आमच्या गोंयांत आतां कॉन्टेंट क्रिएटर खूब आसा. फेमस म्हणजे अशें कांय ना की फेमस आसा हें आसा. तुजें जर कॉन्टेंट लोकां मेरेन आवडपाक लागलें न्ही आनी तेन्ना तूं फेमस जाता. आनी मेन कशें आसा खबर आहा की हांव कॅमेराच्या फुड्यान एक दिसता आनी रियल लायफान एक दिसता सेपरेटूच दिसता.
माझी बॉडी आहे, हांव मातसो कॅमेराच्या फुड्यान बारीक दिसता आनी जेन्ना पळयत जाल्यार मातसो मोठो दिसता. मागीर लोक चिंतपाक बसता, अरे हो प्रसाद. एकदां हांव तुका हें सांगता की हांव बसीन आसलो, हांव म्हापसाच्यान म्हाजी बस गाडी कितें तरी हें जाल्ली म्हणून हांव बसीन येतालो आनी म्हाज्या सायडीच्या हेजेर चलया बसली दोग जाण आनी ती कॉलेजीची भुरगीं आनी ती म्हाज्या तोंडार पयत आसा आनी ती म्हाज्या तोंडार पयत आसा आनी ती म्हणटा, ती एकामेका कडेन उलयता, अरे हेका खंय तरी पयला, अरे हो खंय तरी वळखीचो दिसता. ती आपल्या भितर झगडटा, ना गो हो न्हू गो तो, हो न्हू रे तो मातसो मोठो आसा, तो मातसो बारीक आसा. मागीर ताका म्हाका सांगचें पडलें हांवच तो फ्रंटार हांव सेपरेट दिसता. पूण ती एक फिलींग आसा पळय, तुका लोक वळखता, ती बेस्ट. आनी ती फिलिंग्स कशी येवपाक जाय की तूं तुजे विडियोज फेमस आसात, नाल्यार तुजे जर मिलियन्सान व्ह्यूज केले, नाल्यार अशें कितें, ती फिलींग तेन्ना येयना. तुजे जर जेन्युअन तुजो कॉन्टेंट आसा तो लोकां मेरेन बऱ्या वेन पावता आनी तुजें जेन्ना लोकांच्या काळजान एक घर करता तुजे खातीर, तेन्ना तूं फेमस जालो असो चिंतपाचो. कित्याक तुजे जो कॉन्टेंट आसा तो तेंच्या काळजाक लागपाक जाय. म्हाजे जे कितलेशेच हांव तुका एक सांगता की म्हाजे कितलेशेच विडियो आसा ते लोकांक रडयले. म्हाजे मेळपाचें तेंचे सोडूनच दी की ते म्हाका अशें एक थियरी नासता त्या टायम म्हाका मॅसेजी करून धाडटा की तुज्या विडियोंतल्यान आपूण रडलो म्हणपाक. हेच तुजे खातीर व्हडलें न्ही. तुका फेमस जावपाची सेपरेटूच गजाल, पूण म्हाजो विडियो लोकां मेरेन बऱ्या वेन पावता आनी बऱ्या वेन जाता, घडटा, इतलेंच व्हडलें. हेच फेमस जाल्या हितूनूच सॅटिस्फॅक्शन. म्हजो लास्ट क्वेश्चन तुका, एक आमकां सगळ्यांक कितें सांगूंक सोदता तूं? लायक एज अ कंटेंट क्रिएटर आमकां जे यूथ आसा तांकां स्पेशली. हय, हांव तुमच्या गोंयकारपण माध्यमांतल्यान हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की एक हांव युथां खातीर एक एडवायस दिवपाक सोदता. एक तुमी न्ही जॉबाक लागतली नाल्यार आनी कितें जातलें हें फुडली गजाल. कित्याक जर तुमी आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता, आतां तूं जर कॉलेजीन आसा जाल्यार तुमी न्ही युट्यूबाचेर आनी फेसबुकाचेर अकावंट करपाकूच जाय. तुमी इंस्टाग्रामार ना अकावंट केल्यार चलता, कित्याक इंस्टाग्राम आमकां पे करिना. एक टायम आमी फक्त प्रमोशन व्हिडिओ इंस्टाग्रामाचेर करूं शकता, पूण इंस्टाग्राम आमकां व्हिडिओंचे पे करिना. तुमी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान इतलेंच सांगता की तुमी व्लॉगिंग स्टार्ट करा. तुमच्या रियल लायफान तुमी खंय वयता, तुमी सकाळी उठली तेचो कॅमेरांतल्यान हे काडा, फुटेजीस घालप, 4 ते 5 मिनटाचो व्हिडिओ करा डेली लायफाचो आनी तो अपलोड करा. तुमचे 10 व्हिडिओ करात, 20 व्हिडिओ करात, 30 व्हिडिओ करात, त्या व्हिडिओंतल्यान तुमची इन्कम स्टार्ट जातली. आनी युट्यूबाची इन्कम तुमकां सांगपाची गरजूय ना की कितलेशी कोणाक कळटा की इन्कम तुजी स्टार्ट जाल्या उपरांत तूं एडिक्ट जाता गजालीक. तुजे मेरेन स्टार्टूच करिना न्ही जाल्यार तुका कांयच मेळचें ना. आनी तुमी जाल्यार रिल्सूच पळोवपाक हें केली जाल्यार आनी कितें टायमपास करपाक गेले जाल्यार तुमी थंय शेणले. आतां जितलो गव्हर्मेंट एका एम्प्लॉयजाक पे करिना पळय तितलो युट्यूब दिता, तेचेकुनूय चड दिता. तूं जर कंटिन्यू घालपाक लागलो जाल्यार तुमी अशें समजो नाका की हो फक्त युट्यूब नाल्यार फेसबूक आतां आमचे यूथ कमी यूज करता, पूण फेसबूक जितलो फास्ट पे करता पळय कंटेंट क्रिएटराक तितलो कोणूच करिना. युट्यूब सुद्दां इतलें फास्ट करिना पूण फेसबूक फास्ट करता. पूण आमचो यूथ फेसबुकार ना आनी फेसबुकार युट्यूब, फेसबूक इज बेस्ट. म्हाजें हांव तुमकां हांव कित्याक सांगता की युथांक न्ही आवय बापूय आमकां पोसतात, कितें तरी आपुणूय करपाक जाय न्ही, की आपल्या भितर कितें आहा की तें आपूण सोदून काडपाक जाय की आपूण कितें करूं शकता. आनी सोशल मिडिया इज बेस्ट ऑप्शन अर्निंग करपा खातीर. ते तुमी करात. हांव लास्ट टायम म्हाजे सेमिनार जाल्यार हांव तितलेंच सांगता की तुमी युट्यूब करा, फेसबूक करा, तेचेर पयशे तुमकां स्टार्ट जाल्या उपरांत तुमी एडिक्ट जातली त्या गजालीक. हा बाबा आमकां काम करपाक जाय, हें करपाक जाय, फक्त टायमपास केलें म्हणून कांयच हें जायना. थँक्यू सो मच प्रसाद, तूं हांगासर तुजो टायम काडून येयला म्हणून. तुमी अशेंच आमकां सपोर्ट करत रावा, आमची ही कार्यावळ पळयत रावा. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.